बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सुरकेंचे बापा, जेजू तुज्या पुता वरवीं आनी ताचे बरोबर आमी तुका दिन वाचता, तुका वाखणटा, तुका महिमा दिता, तुका परकोणटा, कित्याक जेजू जावन आसा आमची वाट. ताच्या एकवटान आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल घडोवन येत आसा. ताचे सारकी आनी ताच्या कुडींतली एक खेरीत सांदे कशें आमी घडोवन येता. आनी हे पुरी प्रत्येक जाण आमी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान बापा तुका सगळी महिमा हाडटा. तो आमचें सगळें वावुरता. आमच्या साद्या जिवितान पूर्णपणे ताका एकवटोन आनी ताचें सगळें करून हे परी आमी तुका जें ताका करूंक जाय तें करून तुका महिमा हाडटा. जेजू आर्गां आनी दिनवास तुका, कित्याक तुजो पवित्र आत्मो तूं आमकां दिताय आनी पवित्र आत्म्याच्या आसल्यान आमची मनां तूं उजवाडा येताय. तूं आमकां तुजे जाणवायेन बोधताय, पूण त्या प्रमाणान आनी आमी प्रत्येक जाणां जितली आमी तुका समर्पून आमचें जिवीत तुज्या एकवटान जियेता तितलें तुजें जिवीत आमचें सगळें आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दिसोंक लागता. दुसरी अणभवतात आनी तेन्ना आमकां न्हय तुका ती महिमा आनी बापाक ती महिमा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचें कोंत घेवया आनी कोंताचेर सायबीण मायेचो मनोभव आमी सदांच आमच्या मनांत आनी काळजांत दवरया. पूण आतां जेजूची उतरां आमी पाळया. तो आमकां सांगता, म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावतां. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत रिगून रावता. पांयाची बोट आसा थिजोतान तकली मेरेन सगळें आमच्या सांद्यांनी आनी सगळीं आमची चिंतना, भावना, चाल ताचे सोबें आसा. तर आमी सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान भायर काडया, जेजू 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 म्हणत रावया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून तो सगळो भायर काडया. मागीर दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता. ताका आमी स्विकारता. तो आमकां सगळें नितळ निर्मळ करूंक जी चिंतना आमच्या मनांत आसात, जी भावना आमचे सोबें आसात, ती सगळीं आमकां दिसोंक लागतात आनी ती सगळीं आमी ताच्या ताब्यांत करीत रावता. आदीं कितें जातालें, ती आमकां गिरासताली, आमी ताचे गुलाम जाताले हांव. पूण आतां आमकां तें सगळें दिसोन जेजूच्या एकवटान आमी तें सादता. तर हे भाशेन आतां आमी जेजूच्या एकवटान आमचो वेळ सारया. पयलो म्हणी घेवया. सुस्कार पांयाची बोट आसा तकली मेरेन आमी घेवया. जेजू 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 जेजू. आमचे सोबेत जेजू आयलेलो आसा. ताच्या नांवांत आमी सगळीं भायर काडटा. ताचें तें दवरता. ताचें दवरलें रोखडेंच नितळ निर्मळ करून पुसून आमकां ताचें बरेंपण फाव करता. पूण आमचे सोबेत ती रुजलेली आसा पाळां न्हय पातकाची, ती परतून उस्तवतात आनी सारकी मुळान सान तो आमकां ती दाखोवन आमी ताचे सोबेत दवरता. मागीर कितें जाता, आमी सारकी ताच्या एकवटानूच आमी जियेता. आनी तेन्ना आमचे मदीं कसली चिंतना येतात आनी ताका लागून कसली भावना उत्पन्न जातात, ती आमकां सगळें दिसोन आमी सगळो गोत जेजूच्या ताब्यांत करीत आसा. आनी ताच्या ताब्यांत केलें की ना, ताचो पवित्र आत्मो आमची मनां उजवाड येता. ती हिंचुत्तान येतात आपलेपणाचा आनी आपलेपणाक लागून मागीर देंवचारूय आपलें घालता. पूण आमी देवपणांत तो देवाचो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दिता. हे भाशेन भितरल्यान आमच्यान बरे भाशेन ती चवकशी करून निवडून जेजूच्या शक्तीन ताचें पळय तें करूंक जाता. हे भाशेन आमचें भितरल्यान जिवीत आतां घडोवंक लागलेलें आसा. तर आमी ती भाशेन घडोवन येवच्याक ताका पूर्णपणे सहकार करया. भयणीनो आनी भावनो, हें एकदम सोंपें पूण जियोंक एकदम कठीण. ताका लागून ही ताची शक्ती आमकां जाय, ही प्रॅक्टीस आमकां सदांच जाय. तेन्नाच की दिसभर मागीर आमी जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सादतले. तो न्हय आमी
आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक कोण बोंग मेळटलो. स्टार्ट करूया. प्रत्येक जाणांनी ती जबाबदारी घेवची. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. जेजू 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 म्हणून सगळो सुस्कार भायर सोडटा. आनी हे भाशेन ताचे सवय दवरतना आमचें आपलेपण ताचे सवय दवरया. हांव उणो जायत वचोंक जाय, तो म्हजी सवय वाडत वचोंक जाय, जो हांव बावतिस्ताचो मनोभव. आनी आतां तो वाडला म्हणटूच हांव ताचे कुडींत आसा न्हय, कसो हांव जियेता, चाकर कसो. सायबीण मायनचो मनोभव पत्करलो, हांव चाकर. जावं म्हजी सवय तुज्या उतरा प्रमाणें. प्रत्येक सुस्कारांत तूं म्हाका घडोवन हाड. म्हाका जाय पळय तसो जावंक तुजी सवय नाका. तुजे सवय हांवें जावंक जाय ते भाशेन तूं म्हाका घडोवन हाड. हे परी ताका आमी सहकार करया. आनी हे परी ताका एकवटान रावता आसतना ताचे भितरांत आमी जियेता. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना हांव मोत्तां सुस्कार भितर केन्ना हांव ताचे सवय पुनर्जीवन जाता आनी हांव न्हय क्रिस्त म्हजे सवय जियेता. हे परी आमी हे मागण्यांत आतां खोलायन आमचो वेळ सारया. आनी जेजू भितर आमी जियेता म्हणटूच तो बापाक एकवटून आसलेलो. सुस्कार भायर सोडना, बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडया, आब्बा म्हणून सुस्कार भितर घेवया. जेजू जावन आसा वाट, सोत, जिवीत. कोणूच बापाशी वचून बगर ताचे वरवीं, म्हजे वरवीं तो म्हणटा. तर आतां जेजूच्या एकवटान रावन बापाक आमी जागीर हाजीर जावया. जेजू आनी बापाचो ह्या संबंदान मागणी कशी आमी उबारता. आपल्याचे वस्तूंकी न्हय, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान. तर आमी पवित्र आत्म्यान भरोन ताचे सगळें पवित्र आत्मा आसलो तो आमचेय सगळें आसा. ताका आमी ताचे कुडीचे सांदे. तर आमी ताच्या ह्या पवित्र आत्म्याच्या मागण्यान भाग घेता. आनी बापाक मागणी ताचे सगळें ती उबारली जातात, ती आमचेय सगळें उबारली जातात.
की जेजू आनी हांव एक न्हय आमी सगळीं जाणां ताच्या एकवटून हे मागण्यांतल्यान हाजीर आसा जाल्यार तर आतां आमी ताका ताच्या नांवांत रावया. जे म्हणून पांयाची बोटां तकले मेरेन आमी जेजून बरोवन येवया. जू म्हणून सगळें ताचे सवय दवरया. ताच्या नांवांत आमचें जिवीत प्रत्येक सुस्कारांत घडोवन येता. ताका एकवटून चिटकून रावया आनी आमच्या जिवितांत ताचें जिवीत पत्करून आमी तें जिवया. आनी जेजूच्या नांवांत आसा म्हणटोच मागणें आमचे सवय म्हणलें जाल्यार ताचेच सवय म्हणलें जाता न्हय. ताका पयलो स्थान दिवन ताणें म्हजी सवय मागणें म्हणचें आनी हांव ताका सहकार करतां. हे परी आख्ख्या मनशा कुळाक तो ह्या बागांत घेता. ह्या बागांत ह्या बागीदारांत आमी ताका एकवटून रावता आनी आख्खे मनशा कुळ आमी ताका एकवटून दवरता. तर सगळे मनशा कुळाक सुटका सोडून ताळून मेळच्या खातीर आतां ही मागणी आतां आमी बापाक उबारया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी आतां जेजूच्या एकवटान आसा. ताचें जिवीत आमचें जिवीत, आमचें जिवीत ताचें जिवीत. पूण आपलेपण आमचें आसताच. आमी भिवंक फावना. जितली आमी जेजूच्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारांत रावतल्या तेन्ना कसली चिंत ना, कसली भावना आनी हांगसर आमकां आपलेपणांत वो देवपणांत रावंक संदी मेळटा. तर आमची आसली जाल्यार चिंतना भिवंक फावना. ती सगळी ताचे ताब्यांत करून ताची मागीर आमी चिंतना भावना पत्करतल्या. आनी ही प्रॅक्टीस जाली म्हणटच अदीक आनी अदीक तो आमचे कडेन उलयतलो. आनी हाका लागून आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय. नवो करार 5 वर दर दिसा वाचीत रावया. ओ 5 जायना जाल्यार 3 तरी पूण वाचूंक जाय. कित्याक व्हडल्यान वाचलें की ना मागीर भितरल्यान सगळें आमचें बदलोंक लागता. नाजाल्यार तीच नाका जाल्ली चिंतना आमचें सगळें ती आमकां गिरासतात. तांचो ताबो आमचेर काडून उडोवंक ही जावन आसा पद्दत मागण्यांची. जेजूच्या संबंदांत रावपाची आनी ताच्या संबंदांत रावतच ताचें उतर आमी वाचूंकूच जाय. तर आतां आमी तेरसांत भाग घेतना ताच्या जिवितान आख्खे जिवितान जी घडीतां घडली ती थोडी आमी निवडलेली आसा. पूण तातूंतल्यान बाकीचें सगळें आमकां मेळटा. कित्याक एका जाग्यार तर खंयच्याय जाग्याक तर आमी हात लायत आनी बोट लायत जाल्यार ती आख्खी कुडीक लागता न्ही. तेच भाशेन आमी ताच्या एकवटान रावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सोत मानता देवाक, सोरपोदीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मारितान जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सुसले. ताका खुर्साद जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखी पिलो.
तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सुरपुदिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमान ताम पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. भावार्थ, बोरवासो, प्रिती, मोग हे 3 गूण ओत्मीक आमचे सवे देवान दिलेले आसा. तातूंत अदीक खोलायन आमचो भावार्थ जेजू सवे घडोवन येवच्याक आनी खोलायन जिवच्याक सायबीण माय कडेन, बागेवन फ्रांसिसा कडेन, बागेवन तिनासा कडेन, बागेवन जुजेवाजो कडेन आनी सगळे सांता भक्त कडेन मागया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Kurpan Vilale, Service Pocha Tais House, Ramadat Sudan Sudan Suput Jesu. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापये खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria, Kurpan Vilale, Service Pocha Tais House, Ramadat Sudan Sudan Suput Jesu. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापये खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria, Kurpan Vilale, Service Pocha Tais House, Ramadat Sudan Sudan Suput Jesu. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापये खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. Moima Bapa Kani Puta Kani Putrot आदी Myan. आतां सदां काल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर, पयलो संतोसाचो मिस्तेर, आंकवार मारे गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाची चोड पुरबायेचे सर्वेस्पो तुजे सवें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपन बलले सर्वेस पोच ठायस हाऊस मदत सुदन सुदोच पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणातली उजांतली, वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज सोल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर, मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेच्या नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपन बलले सर्वेस पोच ठायस हाऊस मदत सुदन सुदोच पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणातली उजांतली, वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर, बेल्या नोगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणें आपल्या मालगोडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणींत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपन बलले सर्वेस पोच ठायस हाऊस मदत सुदन सुदोच पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणातली उजांतली, वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर, जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुसलाक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria Kurpan Balale Service Pochatai South Ramadan Sudan Sudot Jesu. वागयोन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार Moima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang. आदी आतां सदां काल आमेन. O Moje Mogachi Jesu. Bugosam Kam Chipatka. Nivaram Kam Konantli Ujantli. Warsuga Sugliot Myang. Bokurun Churgur Rasolyang. पांचवो संतोषाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria Kurpan Balale Service Pochatai South Ramadan Sudan Sudot Jesu. वागयोन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार Moima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang. आदी आतां सदां काल आमेन. O Moje Mogachi Jesu. Bugosam Kam Chipatka. Nivaram Kam Konantli Ujantli. Warsuga Sugliot Myang. Bokurun Churgur Rasolyang. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. माथ्यू 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria Kurpan Balale Service Pochatai South Ramadan Sudan Sudot Jesu. वागयोन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार Moima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang. आदी आतां सदां काल आमेन. O Moje Mogachi Jesu. Bugosam Kam Chipatka. Nivaram Kam Konantli Ujantli. Warsuga Sugliot Myang. Bokurun Churgur Rasolyang. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्ना वासऱ्यांत जेजूची आपुरगोटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, वस्तो रे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदांची शुद्धी करपाचे रिती पोरमणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दोऱ्याकान 4-6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria Kurpan Balale Service Pochatai South Ramadan Sudan Sudot Jesu. वागयोन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार Moima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang. आदी आतां सदां काल आमेन. O Moje Mogachi Jesu. Bugosam Kam Amchi Patka. Nivaram Kam Konantli Ujantli. Warsuga Sugliot Myang. Bokurun Churgur Rasolyang. तिसरो संतोषाचो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राजाची पोरगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें भरगोटूंक लागलो. निमळो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria Kurpan Balale Service Pochatai South Ramadan Sudan Sudot Jesu. वागयोन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार Moima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang. आदी आतां सदां काल आमेन. O Moje Mogachi Jesu. Bugosam Kam Chipatka. Nivaram Kam Konantli Ujantli. Warsuga Sugliot Myang. Bokurun Churgur Rasolyang. चौथो
उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इकराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदत सुदन सुदेवच पूज जेजू बागेन मरे देवाची माये बापी आदी विनती को राजन आमच्या मना चढा मोहिमा बापा खानी पुता खानी पवित्र आदी आत्म्या आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातली उज्यांतली वर सुगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी लूक 22:19-20. जेजून उडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा, म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करात, हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इकराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचं पूज जेजू बागेन मरे देवाची माये बापी आदी विनती को राजन आमच्या मना चढा मोहिमा बापा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातली उज्यांतली वर्सकां सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें करता. लूक 22:40-45. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंबे उरी जालो तुजो घाम आनी मागणें करतो शिशा सुशी उठून या जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इकराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदत सुदैन सुदैवचं पूज जेजू बागेन मरे देवाचे माये बापी खातीर विनती कर आतां आमच्या मना चढा मोहिमा बापा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातली उज्यांतली वर सुगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कोरी करतात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इकराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदत सुदैन सुदैवचं पूज जेजू बागेन मरे देवाचे माये बापी खातीर विनती कर आतां आमच्या मना चढा मोहिमा बापा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताची भोंवती सगळी पलतण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इकराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता
तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria Kurpen Balile Service Pocha Tais House Ramadat Sudan Sudut Jesu भाग्यवान मरे देवाची माया बापया आदिनाती कर आतां आमच्या मनाचेर Moima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang आदी आतां सदां काल आमेन. O Majamogachi Jesu Bugosam Kamchi Patka Nivaram Kam Konatli Ujantli Worsoka Sugliat Myang Bokurun Surgur Rasolyang Choto Dukitso Mister Jetuच्या खांद्यार खुरीस दितात जो हांव 1917 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या मुळ्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Noman Maria Kurpen Balile Service Pocha Tais Ostramadat Sudav Sudut Jesu भाग्यवान मरे देवाची माया बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर Moima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang आदी आतां सदां काल आमेन. O Majamogachi Jesu Bugosam Kamchi Patka Nivaram Kam Konatli Ujantli Worsoka Sugliat Myang Bokurun Surgur Rasolyang पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली Noman Maria Kurpen Balile Service Pocha Tais House Ramadat Sudan Sudut Jesu भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर Moima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang आदी आतां सदां काल आमेन. O Majamogachi Jesu Bugosam Kamchi Patka Nivaram Kam Konatli Ujantli Worsoka Sugliat Myang Bokurun Surgur Rasolyang 5 Orkaचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16 पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Noman Maria Kurpen Balile Service Pocha Tais House Ramadat Sudan Sudut Jesu भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर Moima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang आदी आतां सदां काल आमेन. O Majamogachi Jesu Bugosam Kamchi Patka Nivaram Kam Konatli Ujantli Worsoka Sugliat Myang Bokurun Surgur Rasolyang दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Noman Maria Kurpen Balile Service Pocha Tais House Ramadat Sudan Sudut Jesu भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर Moima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang आदी आतां सदां काल आमेन. O Majamogachi Jesu Bugosam Kamchi Patka Nivaram Kam Konatli Ujantli Worsoka Sugliat Myang Bokurun Surgur Rasolyang तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचे देंवता. दोरमदूतांचो इतिहास 2:2 औचित्य झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें गोर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Noman Maria Kurpen Balile Service Pocha Tais
उस्त्र्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये बाबी हाती विनंती कर आतां आमच्या मनान चढार मे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वत्ता जुडीत 13:18 म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुरां भितर बो व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान मध्ये कृपेन बरयले सर्वेस्परचे ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये बाबी हाती विनंती कर आतां आमच्या मनान चढार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळार न्हेसलेली एक बायल तिच्या पांयां आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान मध्ये कृपेन बरयले सर्वेस्परचे ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये बाबी हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनान चढार मेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. नोमान राणये काकुळची माये तूच की आमची जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी इल्लीची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खणान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळशे रातनी तुजी काकुळची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बासायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवान ती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटा. ताणें तातूंत आटापलेलें आसा तेजी देख घेवशी आनी बासायल्लें आसा तें आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. कोणवाळे आंकवार मारे केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलाशिरो दिनासतना उरलो म्हणून. पात येवन ह्या बोरवां शार हांव येता तुजे विंगेंत ए आंकवारी म्हजे माये हांव येता तुजे सुरशी तुजे मुखार हांव उबो जाता हांव पातकी आनी दुखीवंत. हे देवाचे पोताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची पूण दोयन आयक म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवान म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुनीचेर ताणें दिश्ट घाली वयाताच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर्व पोलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोतेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पडायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इणोळक्यांक कूंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन.
पावमाये योमाये गे आमकां तुज्या गोपान पावमाये योमाये गे आमकां तुज्या गोपान भयणीन आनी भावनो कितें व्हडलें हें बाग आमकां आमी सकाळीं सान रातीक सान जेजूच्या एकवटान जियेत आयिल्लीं आसा रातची न्हिदच्या आदीं हांवें तुमकां सांगलां तें पळोवन खूब जाणां तुमी 5 मिनट जेजूच्या एकवटान रावतात प्रत्येक सुस्कार घेवन जशे भशेन ह्या मागण्यांत आमी केल्लें आसा ते भशेन 5 मिनट आख्खी कोंत सारल्या उपरांत न्हिदतात पूण हें जाणूं जायात की जेजू आमकां भितरल्यान तारेर हाडटा जी चाल आमचे सगळें घडोवन आयिल्ली आसा ती पातकाची आनी आपलेपणाची ती काडून उडयता आनी आपली चाल घालच्याक तो आमकां सहकार करूंक आपयता सो सकाळीं उठलीं की ना आमी नवी रचना ती आमची चाल ताच्या एकवटान घडोवन येवंक जाय आमी थोडो कश्ट घेवंक जाय न्हय बेश्टेंच कांय जायना तें बेश्टेंच केन्ना कोणें दिलें म्हणटच ताचो फायदो आसना तो ताका एकवटोन आमी परतून सारलें की ना मागीर भितरली आमची चाल जेजूची चाल जावंक लागता आनी ताचे उतराचेर आमी न्याय केलो की ना तो आमकां दिशा दिता कशे भशेन तो आमचे सगळें त्या दिसा जियेतलो वा उरतलो आनी आमी कशे भशेन ताच्या एकवटान जिवंक जाय तें सगळें तो आमकां कळीत करता हाका लागून आतां आमी पवित्र भोजवणेंत वेळ सारतना आमी ताचे कुडीचे सांदे न्हय तर आमी ताचे कुडींत आसात तो आमचें सगळें पळयता जशे भशेन आमचे आतांचे सगळे सांदे आमचें सगळें आमकां जाय पळय तें करता तेच भशेन आमी जेजू सगळें करीत रावया तर ही कृपा आमकां मेळच्याक हे पवित्र भोजवणेंत आमचो वेळ सारया
येयात नमस्कार कोरा येयात नमस्कार कोरा येयात नमस्कार कोरात सौम्य येयात नमस्कार कोरा येयात नमस्कार कोरा येयात नमस्कार कोरात सौम्य येयात नमस्कार कोरा येयात नमस्कार कोरा येयात नमस्कार कोरात सौम्य भोव मोगाळा जेजू तुजो मोग आमी दर वेळा अणभवीत आसा सगळें तूं आमचे पासत कोत्ताय सगळें तुवें थाऱ्यार हाडलाय कितेंच उणें ना सगळो गो तूं हाजीर आसाय आनी सगळे सृश्टीक तूं हाजीर आसाय सगळें तूं चलयताय केदें व्हडलें भाग हें आमी ल्हानसो आमचो पड्डो ओ दारवंटो ओ जनेल उक्तें करून आमी पळयताले हांव पूण जेन्ना आमी वयर स्वर्गाक आमचे दोळे लायता तेन्ना इतली उफाट आसा तें स्वर्ग आमच्यान चिंतूंक पर्यंत जायना वय तें तितलें फुडें आसा आनी प्रत्येक जिवितान प्रत्येक सांद्यान तूं कितलो खोल आसाय कितलें व्हडलें तुजें आसप आनी तरी पूण तुवें आमकां ही संदी दिल्याय तुका वळखोवच्याक तुका बसच्याक आनी तुजी सवें रावन मोगान सेवा करच्याक जेजू आमी कितें कितलीं किरकोळ मनशां आमी धूळ ल्हानसो कोणो धुळीचो पूण तूं आमचें सवें जियेताय हर दिन वास महिमा वाखाणें तुका जेजू ताका लागून तुजेच कृपेन बरोवन तुवें म्हाका दिलाय तितलें हांव तुजेच पासत वापरतां सगळें म्हज्या काळजान सगळें म्हज्या जिवाच्या बळान सगळें म्हज्या शक्तीन आनी सगळें म्हज्या मनान तुका जेजू हांव बसतां तुजो मोग हांव अणभवतां आनी तुका हाजीर जावन म्हजें सगळेंच जिवीत समर्पितां घे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मोगळा जेजू म्हाका तूं आकारून घे म्हजें जिवीत तुजें सवें तूं घडोवन हाड
क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित्र कुश्टाणो म्हाका गोट करात. तूं बरव्या जेजू चिंतान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. तुजे सोडशिल्लो कडसूं म्हाका केदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजी सोडशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. सांतां भोगता सांगाती सदां काल तुका वाखाणच्याक. Bogu kami
ओके. परमेस्पर एकलोच राजा राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात ताणी तीर केल्या संवसार नितीची ताची राजवट स्वर्ग सगलो आनंद भोगून उल्हासूं आको संवसार खूब बोल्ला दर्या सागर आयकून दी तांचो गणगण फुलां सोबीत पिकाल जमीन बुरकुटू आनंद भरीत रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगुटूं कुशाल भरीत मुनसोबी प्रितुमीची सगली नीत संवसाराची पोरजांची करूंक जोडटी परमेस्पर पळय येता. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबोधीन आनी ताच्या भोंवती आमी सगलीं जल्मतल्या ह्या विशीं तुमचे लागीं आमी मागता तें हें सोमयाचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणेंय बाकीत केलें जाल्यार वो हांवेंच अशें म्हणलें वो बरोवन धाडलां म्हूण कोण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन घुसपेपणी घुसपूं दिवं नाकात वो तुमी आंकांतचे न्हय तुमकां कोणेच कशे भाशेन फटोवंक दिवं नाकात. आमी तुमकां परगोटलां सुवर्तमाना उद्देशीं आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यान म्हणटच भावा भयणांनो तीर रावात आनी जावं तोंडी जावं चिटी वरवीं आमी तुमकां शिकयल्यात त्यो रिती चालू गोड दवरात. खूब जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनीक आमचो मोग केला आनी आपले कृपेन आमकां सोरो नासलेलो धीर आनी तीर बरोवसो दिला तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धीर दिवन आनी सगले तरेचे बरे करण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां तीर आनी घट करूं. देवाचें उतर. Monica fest. Pun kain asli. जेजून म्हणलें दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो तुमचें कोटा ओर्तेलांव आनी शेपू आनी जिरें
असल्यांचो दावो वांटो तुमी दितात, पूण सुमृतीचे अदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्याय, नीत, काकळूत आनी विस्वास हे तुमी सोडून दितात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण हे तुमी पाळूंक जाय आसले. एक ओजार जोळारी गाळून काडटात आनी ऊंट गिळटात तसले कुर्डे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो, तुमचें कोठा तर पात्र आनी ताटा भायल्यान आसा तें तुमी नितळ कोत्तात आनी भितरल्यान तुमी नागोवणेन आनी पोजोडपणान भरल्यात. आरे कुड्ड्या फारिसेवा, भायल्यान आसा तेंय नितळ जावच्याक पात्रांत आनी ताटांत भितरल्यान आसा तें पयलें नितळ कर रे. मोगळा जेजू, आमी आमचे सगळे भितर आसा तितलें तुका समोर पिलां. प्रत्येक सुस्कारांत आमची चिंतनां, आमची भावना, आमची चाल, आमच्यो आठवणी सगल्यो तुका आमी समोर पिल्यात आनी समर्पीत आसा. आनी हे परी खोटेपण आमी सोडून खरेपण जें तुजें सवें आसा तें आमचें सवें अदीक वाडय. आनी तूं वाडटाय तितलो आमचें जिवीत तुज्या सारकें जावंक लागतलें. तर आयज जीं कोण आपल्या जल्माचो दीस समरमतात तितल्यांकूय आमी तुज्या ताब्यांत कोत्ता. तांकां तूं स्पर्श कर आनी तांकां कुडीची, मनाची, आत्म्याची पेकोवणी, बरी सावध भलायकी आनी बरेपण फावो कर. तेच परी खूब जाणांनी आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा. तो रितोच्यो गरजो तांच्यो हे सगल्यो गरजो जेजू तुजे सरशी हाडटा. तुका ती एकवटान दवरता आनी तूं तांकां बरें पळय तें बरें दी आनी आनिकूय दिवंक सोदताय तेंय बी तांकां दिवच्याक भितरल्यान ताका स्वतंत्र कर. पूण ताणें तुजें सवें सगळें आपलें जिवीत मांडून तुका समर्पून हे परी जिवंक तांकां मदत कर. कितलींशीं जाणां भुरगीं, तरणाटीं, वाडलेलीं आनी जाणटेलीं दुयेंत आसात. थोडीं आतांच स्टार्ट जाता थंय आसा, बाकीचीं जल्माकूच अशे भाशेन आयिल्लीं आसात. कितल्या जाणांक तरेतरेचे वायरस, बॅक्टेरिया हांचो अटॅक जाल्लो आसा. तर तांकां सगल्यांक जेजू तरेतरेचीं दुयेंसां आसात तांकां तुज्या ताब्यांत कोत्ता आनी तूं तांकां सुटका दी. तूं तांकां बरेपण फावो कर. तूं तांकां तांचें दूख तुजें सवें धरून दुसऱ्यांच्या साल्वसा पासत तें वापर. आमी जाणो तूं वापरताय म्हणून, पूण आमची विनंती कित्याक कितलीं जाणां मागतात पूण आजून तांकां सुटका मेळोंक ना, तांकां इलाज मेळोंक ना, तांचें तें दूख उणें जावंक ना पूण अदिकूय वाडत वता. ह्या सगळ्यांक तुज्या ताब्यांत करून तूं जेजू तांकां स्पर्श कर आनी तूं तांकां पेकोवणी दी. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा तो नवो दोत्ता. सोय
आमचे विशोय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार थीर वाडो आमचो बावार्थ सोय वोते विशोय दिना प्रितीच्या बाबाक आमच्या जैतिवंत पुताक ताच्या मुरगोटून काळजात तोंडात वंदुया वा काणुया उपसल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालते पोना मानिवया सासना सासना तुवें ताका सुर्गेचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उंडो तो मागुया देवा एका वचपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तूं तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं तांबोणासणाच्या सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन.